की जर तुम्ही प्रिंसिपलाक आनी इन्स्ट्रक्टरांक कांय मदीं इनवॉल्वमेंट करपाक मेळना जाल्यार आमकां डायरेक्ट हेजे कडेन उलोवपा जाय, डायरेक्टरा कडेन उलोवपा जाय, नाजाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन उलोवपा जाय. जर जो पर्यंत आमचे हे जायना तो पर्यंत इशू हो प्रॉब्लम जो पर्यंत सॉल्व जायना तो पर्यंत डायरेक्टर म्हणटा आपूण तुमचे कडेन उलोवपाक येना म्हणून. जर तुका हे कडेन प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जायना जाल्यार तूं डायरेक्टर म्हणून कित्याक बसला त्या जाग्यार. आनी म्हाजी मागणी आहा की आमच्या सराची ट्रान्सफर केल्या पळय न्हू ते आमकां सगळे सर आमकां परत जाय. 11 सरां आमकां काडल्या ITIचे हेजे आसते आनी आमची मागणी आहा कितें सगळे सरांक घेवचें. आनी मेन म्हणल्यार कितें आहा अर्दे सरांचे कितें आमचे सर अभयनाथ सराचें नांव तेजे फकत 9 म्हयने उरलेले आशिल्ले. बाकीचे आसा अर्द्यांचे 1 वर्सा उरले आहा, 1.5 वर्सा उरले आहा, अर्द्यांचे 17 म्हयने सुमार उरले आहा. रिटायरमेंट जावपाचे तांकां काडल्या ते अशें काडपाक तांकां मेळना. ते आमची मागणी आहा की तांकां सगळ्यांक परत घेवचें. तांकां कितें प्रेशरायज करून भितर घेतला आमकां खबर ना. तर तांकां प्रेशरायज करून भितर घेतला ते भितर बसलेले. आमी सांगलेलें तांकां तेन्ना की तुमी फुडें सरनाका, आमी हांगा कितें करता तें पळोवया. जर हांगा कितें एक्शन जायना तर आमी सांगता फूल ITI भायर सरल्यार तेंचेर कितें येतलें तें. फूल ITI भायर सरतलें मागीर. टोटल 11 ITI आसा. 11 ITI भायर सरत जाल्यार कितें जातलें तें तेणें डायरेक्टरान पळोवचें. आतां तुमचो मेन डिमांडूच कितें? मेन डिमांड मागणी आहा की आमचो डायरेक्टर आहा पळय न्हू तो आमी ते रिक्वेस्ट केलो ती या म्हणून तो येवपाक तयार ना. आमचो प्रॉब्लेम आहा तो सॉर्ट करपाक शकना तो. आमचे कडेन मेन येता कित्याक तो हांगा येवचो आनी आमचे कडेन मेळोन ताणें आमचें उलोवचें. फ्रायडे ऑन 10th भुरगे आयिल्ले की सांगपाक की आमची जे पळय इन्स्ट्रक्टर ट्रान्सफर जाला तेच इन्स्ट्रक्टर आमकां परत जाय. सो हांवें तांकां सांगलें की जो पळय इन्स्ट्रक्टर तुमची ट्रान्सफर जावन गेला तेच्या जाग्यार जो इन्स्ट्रक्टर आयलो तो इक्वली क्वॉलिफायड आहा, इक्वली एक्सपिरियन्स आहा आनी तो शिकयतलो तो एज पर ब्रेकअप ऑफ सिलेबस. नाव वॉट इज ब्रेकअप ऑफ सिलेबस? ब्रेकअप ऑफ सिलेबस इज प्रिपेर्ड बाय कमिटी फॉर ऑल द सिलेबसीस ऑफ डिफरंट ट्रेड. नाव हुएवर कम whether earlier instructor or new instructor, he has to conduct classes as per that breakup of syllabus, and syllabus is designed by DGET, Government of India. So कोणीच इन्स्ट्रक्टर आयलो तरी आमकां कांय फरक पडपाना. आनी आमी इन्स्ट्रक्टर ट्रान्सफर जावन आयला पळय हांगा ते इन्स्ट्रक्टर तेंचे क्वॉलिफायड आहा त्या ट्रेडीन. दॅट इज वन. सेकेंडली ते मानपाक तयार ना. ते म्हणटा आमकां तेच इन्स्ट्रक्टर जाय. तांकां समजून सांगलें की अशें आसा. दुसरें म्हणल्यार तुमी जर एबसेंट रावले तसल्या तो अटेंडन्स पळय आहा तो MIS पोर्टलाचेर. MIS पोर्टल इज बीन डिजायन बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. इज ऑल इंडिया रेंज. त्या हेजेर पोर्टलाचेर अटेंडन्स जर कमी जालो म्हणजे अटेंडन्स नॅचरली ते एबसेंट आसलें कमी जातलो. तो कमी जातकीर मागीर कोणाच्याच हातांत आसना कितें इट इज मॅनेज बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. सो तांकां तेंय बी सांगलें की तुमी एबसेंट जाल्यार तुमचो अटेंडन्स कमी जातलो. एंड एलिजिबिलिटी टू अपियर फॉर एग्जाम इज बाय थ्रू दॅट पोर्टल ओनली. इज नॉट मॅन्युअल. सो दॅट portal reject their eligibility to appear for exam, January 2017 exam, this trainees will be in trouble. So I tried to convince them. Meantime, there was a circular from government of Goa, that is from our directorate, saying that transfer is a service matter of instructor. So trainees cannot comment on this. They have to attend the classes because they got the replacement instructor.